दिव्यवाणी 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 Ergando Gasomia Gesù, Hoglapto Gasomia Gesù. Gesù Cristo te mogo chobaw bernino तुमका सर्वांका सिराकाच्या ग्रंथांतल्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळो घेताव आवाजवर वेकणेसर. हे गडीभर आमी मागया सर्वेस्पर बापा तुकार गावगळापानी वाकाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी नियाळचो आवाजवर वेकणेस समजा सारकें तुझ्या पवित्रत्म्याक आमचे वयर पाठाय. आमचे अस्कत काय बोक्षी आमकां तुझ्या पवित्रत्म्यान बरो आनी अशें देवाच्या उतराच्या आदारान आमचे क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमकां करपा दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी. आमेन. हांव आवाजवर 18:30 वाचता. थंय तावने कंटिन्युएशन आसा. आत्मसंयम. तुज्या वनवण्योचो गुलाम जायनाका, बगार तुज्या लालवण्यांचेर संयम सांबाळ. तूं तुज्यो वंदवण्यो दोशी करूंक सोदशी जाल्यार तूं तुज्या दुस्मनांक केबडायांची एक वस्त जातलोय. म्हाजें जीवन दादोसकाय भोगी नाका, कित्याक दोडी दुबळी काय ती तुजेर हाडटाली. तुज्या बोल्सान कांयच ना तेन्ना रिणाच्या दुडवान गम्मत मारून भिकारी जायनाका. अशें करता तो मनीस ग्रेस्त जावचो ना. ल्हान ल्हान वस्तूंचो तिरस्कार करता तो इल्लो इल्लोच पडटा. दाकांसरो आनी स्त्रियो बुदवंतांक लेगून वांकडे वाटेक पायतात. वेश्यांचो सांगात धरता तो लज ओगडायता. कुचडायेचे आनी किड्यांचे दायज तो जातलो आनी लज नातलोलो मनीस आपलो जीव ओगडायता. जो भोव सलिसायेन दुसऱ्यांचेर विश्वास दवरता आनी जो पातळ करता तो आपणाकच वायट करून घेता. जो वायटान संतोष भोगता तो शिक्षेक पात्र जाता. कोबरो करपाचो द्वेश धरता तो वायट सुकयता. तुवें आयकल्लें तें दुसऱ्यांक सांगिनाका आनी तुका कांयच लुकसाण जावचें ना. जावं इश्टाक जावं दुस्मनाक तें सांगिनाका. तुज्या मौनपणा वरवीं तूं सुखीदार जायनाय जाल्यार तें तूं परगट करिनाका. कित्याक तुवें सांगलेलें आयकता तो तुजे विश्वास सांडटलो. उपरांत वेळ येतस तुजो द्वेश करतलो. तुवें कांय आयकलांय तें तुजें सवें मोरू. धैर्य घे, तें तुका फटोवचें ना. मूर्ख खोबरेच्या एका उतराक लागून प्रसूतपणाची दूख भोगतले स्त्रिये परी आटे विटे भोगता. मूर्खा भितर आसलेली खबर जांगेच्या मासान तोपलेल्या बाणा परी. तुजे इश्टा कडेन विचार, ताणें कांयच करूंक ना जावयेत आनी कांय केलां जाल्यार तो तें परतून करचो ना. तुज्या शेजारच्या कडेन विचार, तुज्या शेजाऱ्या कडेन विचार, ताणें कांयच करूंक ना जावयेत आनी कांय केलां जाल्यार तो तें परतून करचो ना. तुज्या इश्टा कडेन विचार, कित्याक निंदा भोवूच सदांची. देखून तुवें आयकलांय तें सगळें पातये नाका. थोडे फावटी मनीस उलयतना सुकोन पडटा, पूण जाय म्हूण तो तशें करिना. आपल्या जिबेन पातळ करिनातलो कोण आसा? तुज्या इश्टाक बेस्टावचे आदीं ताचे कडेन विचार. बोवर त्या देवाच्या धर्मशास्त्राक जागो दी. खरी जाणवाय म्हळ्यार सर्वेस्पराची भिरांत. हर एक जाणवायेंत धर्मशास्त्रांचें पाळप आटापून आसा. वायटाची वळख खरी जाणवाय न्ही. पातकांचे बंदींत शाणेपण ना. एका जिन्साची बुदवणकाय आसा, पूण ती कांटाळ्याची. जाणवाय ना तो मनीस मूर्ख. भोव हुशार आसून समर्थीचो कायदो मोडटल्या मनशा प्रास. उणी समजणी आसून देवाक भियोन चलतलो मनीस बरो. एका जिन्साची नाजूक बुदवणकाय आसा, पूण ती अन्यायाची
आनी आपणाच्या पक्षान न्याय निर्णय जावंक लावच्या खातीर दयेचो दुरुपयोग करतले मनीस आसात. खंतीन बागोवन चलतलो मनीस आसता, पूण ताचे भितर घात शिवाय दुसरें कांय ना. तो आपले तोंड लिपयता आनी आपणाक कांयच आयकना म्हणले भाशेन नटन करता, पूण ताका कोणूच पळयना तेन्ना तो तुजे तोवन फायदो उठयता. ताका बोड नासलेले वरवीं पातळ करूंक ताच्यान जायनासल्यारय ताका अवकाश मेळ्ळो म्हणटच तो वायट करता. एका मनशाचो चेहरो पळोवन तो कसलो मनीस म्हूण सांगीत. एक मनीस बुदवंत म्हणून ताचें तोंड पळोवन सांगीत. एका मनशाची मस्तैकी ताचो आसो आनी ताची साल तो कसलो मनीस म्हूण परगडटात. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आवास्वरान 30 ओळी आसात आनी बारीक एका सोंप्या रितीन आमकां शिकोवन दिते आसात. आमचें जिवीत कशें आसा जाय, कशें आमी जियेसय. सबारपटी आमी चिंतचे आसा हें जिवीत कितें समजना थोड्यांक. सबार सवालां उपजतात, सबारपटी तांकांच फेस करूंक तांकां जायना. आनी त्या खातीर सिराक आमकां खरीच शिकोवन दिता, बरी शिकोवन दिता आनी सांगता आमचें जिवीत देवाच्या एका वाटेन आमी समकतना चलतना कशें जियेसय. कित्याक देव आमकां केदीच हात सोडिना. त्या खातीर देवाचें उतर पळय, आमी म्हणटा हांवें उलोवचें मनशाचें उतर साद्या जिणींतन आनी आमी दिवच्यो थोडे फावटी कितें म्हणटात गायडन्स, पूण देवाचें उतर आज देव आमच्या लागीं उलयता सिराकाच्या ह्या ग्रंथा मार्फत. त्या खातीर हाचे भितर एक आमी पळण करता. आमी सकयल ह्या संवसारान पळयणारी बसयल्ल्या गांवाक, त्या बसयल्ल्या गांवाक वचत जाय जाल्यार म्हाका आनी तुका कितें जाय जाय त्या विशीं ह्या ग्रंथ आमकां सांगता. आमी पळोवया. पळय, तुज्या उंदवण्याचो गुलाम जायनाका, उंदवण्यो आसात गुलाम जायनाका. बगार तुज्या लालेवण्यांचेर संयम सांबाळ. आज गरजेचें सेल्फ कंट्रोल. आमकां सबार लालेवण्यो आसात, टेम्पटेशन्स आर देर, उंदवण्यो आसात, आशा आसात, पूण आमकां गरजेचें संयम ना जाल्यार आमकां म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार आमी सुकोवन पडटा. स्वनियंत्रण गरजेचें. तुज्यो उंदवण्यो दादोशी करूंक सोदशी जाल्यार तूं तुज्या दुस्मनांक केबडायांची एक वस्त जातलोय. आज आमी कितें करचें पळया. सबारपोटी आमी असले माध्यम पळयता, वॉट्सॅपांनी पळयता. कितें जाता आज आमच्या उंदवण्या फाटल्यान आमी धांवल्यार आमी केबडायांची एक वस्त जातले. आमकां दुसरी तमाशे करतली, आमचें बरेंपण नास जातलें. म्हजें जीवन दादूस कांय भोगिनाका, कित्याक दोडी दुबळी काय ती तुजेर हाडटली. थोड्यांचें जिवीत मजेन जियेतात, सगळे होगडावन घेतात. मजेन जियोनो दुबळी काय आनी घेनाका, तुजें जिवीत नास जातलें. दादूस काय कितें जाता भोगताय तूं मजेन जियोनो, कित्याक दोडी दुबळी काय तुजेर येतली. तुज्या बोल्सान कांयच ना तेन्ना, थोड्यांक हें सोया कांयच ना तेन्ना रिणाच्या दुडवान गम्मत मारून भिकारी जायनाका. म्हळ्यार कशें सांगता, रिणाच्या दुडवान गम्मत मारून भिकारी जायनाका. अशें करता तो मनीस ग्रेस्त जावचो ना. आत्मसंयमनांतलो मनीस ग्रेस्त जावचो ना. ल्हान ल्हान वस्तूचो तिरस्कार करता तो इल्लो इल्लो स्पडटा. आज आमकां हर एक गरजेचें, ल्हान वस्तू गरजेच्यो. कित्याक सांगता मुखार सांगता पळया, हें मजेन जियोवचें, आत्मसंयम नासतना जियोवचें जाल्यार दाकांसरो आनी स्त्रियो बुदवंतांक लेगून वांकडे वाटेक पायतात. वेश्यांचो सांगात धरता तो लज ओगडायता. कितें जाता दाकांसरो. आज पियेतना आमच्या भितर उद्रेक येता, आमच्या मायंड एटॅक जाता, आमचे दोळे दुसऱ्या रितीन पळोवंक, आमचे कान दुसऱ्यांच आयकूंक, आमची जीब दुसऱ्यांच उलोवंक आमकां प्रचोदन करतात. त्या खातीर दाकांसरो आनी स्त्रियो बुदवंतांक लेगून वांकड्या वाटेक पायतात. संपूर्ण हांगा स्त्रियांक दाकांसरो आनी दादले वांकड्या वाटेक पायतात. त्या खातीर आज आमच्या आत्मसंयम आमी सांबाळूंक आसा. आत्मसंयम आमी सांबाळिना जाल्यार आमी पडटले. वेश्याचो सांगात धरता तो लज ओगडायता.
वेश्यांच्या फाटल्यान वेचे, अक्रम, अन्यायी असल्या अनितीचे जिवीत अनैतीक जिवीत जियोवचे मनशाक नास करता. कुसड्याचे आनी किड्यांचे दायज तो जातलो. पळय तसो तो मनीस कितें जाता, कुसडायचे आनी किड्यांचे दायज तो जातलो आनी लज नातलो मनीस आपलो जीव होगडायता. भाव भयण आमकां जीव दिला होगडावंक न्हय, जीव दिला जियोवंक, क्रिस्ता खातीर जियोवंक, साल्वासावाच्या वाटेन चमकोवंक, साल्वासांव जोडूंक, सासणीक जिवीत. हांगा मुखलीं उतरां आमकां बोळ 4 तावन 12 पर्यंत उलोवण्यांत सत्राय बारी गरजेची. आज आमी उलोवण्यांत सत्राय करिना जाल्यार आमी सुकोन पडटा. जो भोव सलिसायेन दुसऱ्यांचेर विश्वास दवरता आनी जो पातक करता तो आपणाकच वायट करून घेता. भोव सलिसायेन दुसऱ्यांचेर विश्वास दवरता. चड फावटी आमकां सोय आसता सलिसायेन विश्वास दवरता ते मोस करतात. त्या खातीर सांगता पळय, जो पातक करता तो आपणाकच वायट करून घेता. जो भोव सलिसायेन दुसऱ्यांचेर विश्वास दवरता आनी जो पातक करता तो आपणाकच वायट करून घेता. जो वायटांत संतोष भोगता तो शिक्षेक पात्र जाता. थोडे आसा वायटांत संतोष भोगचें जिवीत. आज आमी वायटांत संतोश भोगूंक ह्या संवसारांत नाव. वायट साबार आसा ह्या संवसारांत, म्हाकाय तुकाय ते सोडिना. पूण त्या वायटांतावन भायर येवंक आमकां कृपा देवाचें उतर, देवाचें सकत पवित्र आत्मो दिता. खबरो करपाचो द्वेश धरता तो वायट सुकयता. पण आज खबरो करच्या व्यक्तीचो द्वेश करता म्हळ्यार अर्थ कितें, ताजो सांगात सोडता, तो वायट सुकयता. नातल्यार खबरोच. थोड्यांक खबरो म्हळ्यार बारीक खुशी. कोणाच्यो खबरो आयकुच्यो, कोणाच्यो खबरो एकामेकाच्यो खबरो आशार पाशार करच्यो. खबरो करता तो आपणाच्यो सुखेबडायो करता. खबरो करता तो आमकां पापा साहेब सांगता तो खून करता. तितलें मात्र न्ही, टेररिझम ऑफ गॉसिप म्हणटात. एक खबऱ्यांचें भयोत्पादकीय. दुसरें कितें आसता, मनशाचें मन पाड करूंक. आनी सांगता म्हळ्यार खबरो करपाचो द्वेश धरता तो वायट सुकयता. खबरो करपाच्या फाटल्यान आमी धांवचे न्ही. तुवें आयकल्लें तें दुसऱ्याक सांगिनाका आनी तुका कांयच लुकसाण जावचें ना. जावं इश्टाक जावं दुस्मानाक तें सांगिनाका. तुज्या मौनपणा वरवीं तूं सुखीदार जायनाय जाल्यार तें तूं परगट करिनाका. पळय, जावं इश्टाक तुवें आयकल्लें, जावं इश्टाक दुस्मानाक तें सांगिनाका. तुज्या मौनपणा वरवीं तूं सुखीदार जायनाय जाल्यार तें तूं परगट करिनाका. तुवें मौन रावल्यान. पळय, आज आमी मौन रावचें एक देवाचें एक आशिर्वाद म्हणून थोड्यांक रावोंक जायना. तें तोंडा भितर आसता तें भायर सांगचें दिसता पडटा. त्या खातीर मौनपण आमकां देवाच्या उतरान ध्यान करतना देव आमकां तसली सकत कृपा दिता. कित्याक तुवें सांगलेलें आयकता तो तुजेर विश्वास सांडटलो. उपरांत वेळ येतस तुजो द्वेश करतलो. कित्याक तुवें सांगलेलें आयकता तो तुजेर विश्वास सांडटलो. उपरांत वेळ येतस तुजो द्वेश करतलो. तुवें काय आयकलां तें तुजें सवें मोरू. कितें आयकलां कोणा विशयान तुजें सवें मोरू. धैर्य घे, तें तुका फुटोवचें ना. कितें आयकलां तुका फुटोवचें ना. मूर्ख खोबऱ्याच्या एका उतराक लागून प्रसूतपणाची दूख भोगतले स्त्रिये परी आठे विटे भोगता. पण मूर्ख कितें करता, खोबरो म्हाका मेळ्ळो. मूर्ख कितें करता, खोबऱ्याच्या उतराक लागून प्रसूतपणाची दूख भोगतले स्त्रिये प्रास आठे विटे भोगता. ती खबर ताका सांगना शिवाय, प्रसार करिना शिवाय ताका न्हीद पडना. कशें प्रसूतपणाचे दीस येता पळय तशें हाच्या भितर भोगता, आठे विटे भोगतात. मुर्खा भितर असलेली खबर पण मुर्खा भितर असलेली खबर जांगेच्या मासान तोपलेल्या बाणा बरी. त्या खातीर ह्या मुर्खांक पातये नाका. मूर्ख कोण म्हूण सोदून पडोवंक आमकां सुलाभ. तुवें आयकलां तें सगळें पातये नाका. वळो 13 तावन आमी पळयता, वळो 17 पर्यंत आमी सबार आयकता. टीव्हींत, न्यूजांत सकाळ आयकता लोकांत. पयलें उलोवण्यांत 17 आमकां सांगता. ताचे पयलीं आत्मसंयम ह्या उलोवण्यांत कशें 17 घे जाय. आनी तुवें आयकलां तें सगळें पातये नाका.
तुज्या इश्टा कडेन विचार, ताणें कांयच करूंक ना जावयेत. पण कोण सांगता तुज्या इश्टा विचार? आज आमी मिसअंडरस्टँडींग करकान घेता. आमकां गरजेची समजोणी. तुज्या इश्टा कडेन विचार, ताणें कांयच करूंक ना जावयेत. आनी कांय केलां जाल्यार तो तें परतून करचो ना. तुज्या शेजाऱ्या कडेन विचार, ताणें कांयच करूंक ना जावयेत. थोडे फावटी बेश्टे ताचेर बदलाम घालतात. तुमी बरें नासलें पळोवंक जायनासतना. आनी कांय केलां जाल्यार तो तें परतून करचो ना. तुज्या इश्टा कडेन विचार, कित्याक निंदा भोव सदांची. देखून तुवें आयकलां त्या सगळ्या पातये नाका. सबार आयकता हांव. आमी कितें करचें? आयकोवचें सगळें पातयेवचें. टीव्हीचेर येता, तुमकां कळटा, न्यूजाचेर येता, बेस्टावन येता. हें सगळें आमच्या भितर वीक घालून पळोवचें. त्या खातीर आमकां जाय देवाची सकत आमच्या भितर. थोडे फावटी मनीस उलयतना सुकोवन पडटा, सक्कट सुकोवन पडटात. पूण जाय म्हूण तो तशें करिना. आपले जिबेन पातळ करिनातलो कोण आसा? अरे एकली सुकोवन पडटा. हांवूय सुकोवन पडटा, तुमीय सुकोवन पडटात. पूण कितें गरजेचें? पश्चाताप. देवा ते फाटी येवचें. आमकांच समजून घेवचें. थोडे फावटी मनीस उलयतना सुकोवन पडटा. पूण जाय म्हूण तो तशें करिना. आपले जिबेन पातळ करिनातलो कोण आसा? तुज्या इश्टाक बेश्टोवच्या आदी ताच्या कडेन विचार. भोव वर्ते देवाच्या धर्मशास्त्राक जागो दी. इश्टाक बेश्टोवच्या आदी ताच्या कडेन विचार, संवाद कर, रागान वचनाका. भोव वर्ते देवाच्या धर्मशास्त्राक, म्हळ्यार धर्मशास्त्र कितें सांगता आमकां? पयलें तूं समजो, सारकें समजून घे. ती समजणी नासतना तूं विशी जाल्यार तर्क, राग, झगडी, मसोरो हें सगळें तूं उपसयतलोय. खरी आनी फुडकिरी जाणवाय. ओळो 20 ते 30 पर्यंत पळयता हांव. खरी जाणवाय म्हळ्यार सर्वेस्पराची भिरांत. खरी जाणवाय म्हळ्यार कितें? सर्वेस्पराची भिरांत. हर एक जाणवायेंत धर्मशास्त्राचें पाळप आटापून आसा. पळय, आज धर्मशास्त्राचें पाळप आटापून आसा. पाळप म्हळ्यार पाळचें. हर एक धर्मशास्त्रांत, हर एक जाणवायेंत तुका जाणवाय आसा म्हणून म्हाका जाय जाल्लें बरें करूंक हांव जायना. कलिंगी एक हांव समाजांत हे करतो, हांव एक कितें म्हणटात सोडवंदार म्हणून वचूंक जायना हांवें. वायटाची वळख खरी जाणवाय न्हय. वायटाची वळख खरी जाणवाय न्हय. पातकांच्या बुदींत शाणेपण ना. पातक्यांच्या बुदींत शाणेपण ना. वायटाची वळख खरी जाणवाय न्हय. त्या खातीर आज आमी वायट मातशें वायट पळयता ती खरी जाणवाय न्हय. जाणवाय म्हळ्यार जंय देवाच्या उतरान देव आसय. एका जिन्साची बुदवंतकाय आसा, पूण ती खांट्याळ्याची. जाणवाय ना तो मनीस मूर्ख. म्हळ्यार जाणवाय ना तो मनीस मूर्ख. भोव हुशार आसून समोर तिचो कैदो मोडटेल्या मनशा प्रास. उणी समजणी आसून देवाक भियोन चलतलो मनीस बरो. भोव समजणी आसून, भोव हुशार आसून समोर तिचो कैदो सबार जाण भोव हुशार आसा. समोर ती म्हळ्यार आमच्या कथोलीक पवी सभे विधेयी जावंक नाका. वडिलांक विधेयी जावंक नाका. प्रयोजन ना ती जाणटी काई. भोव हुशार आसून समोर तिचो कैदो मोडटेल्या मनशा प्रास. उणी समजणी आसून देवाक भियोन चलतलो मनीस खरोच बागी. ते बेसाय करता या काम करता, कुटुंबा सांगता जियेता, सदां दीस मागणें करता, तो खरोच सुभागी. कितें सकट जाण आसून कितें फायदो? एका जिन्साची नाजूक बुदवंतकाय आसा, पूण ती अन्यायाची. आनी आपणाच्या पक्षान न्याय निर्णय जावंक लावचे खातीर दयेचो दुरुपयोग करतले मनीस आसात. एका जिन्साची नाजूक बुदवंतकाय आसा, पूण ती अन्यायाची आनी आपणाच्या पक्षान न्याय निर्णय जावचे खातीर दयेचो दुरुपयोग करतले मनीस आसात. कितें जाता? भोव हुशार आसून समोर तिचो कैदो मोडटेल्या एका मनशा प्रास. उणी समजणी आसून देवाक भियोन चलतलो मनीस भागी. बरो, एका जिन्साची नाजूक बुदवंतकाय आसा, पूण ती अन्यायाची. पण थोडे कडेन बुदवंतकाय आसा, पूण अन्यायाची. आनी आपणाच्या पक्षान न्याय निर्णय जावंक लावचे खातीर
म्हळ्यार कितेंय जावं दी आपूण सारको, आपूण कितें करता तें सारकें, आपणाची सुकोड कोण घेवंक ताका नाका, आपूण सुकोवन पडटा आनी तो तिना सुकोवन काणी घेवन पळयता आनी तो ताका जाय जाल्लें सक्कड दुसऱ्याची मोत पाड करना, आपूण सारको आनी एकलो तसो म्हणून ताच्या मोतीन घालूंक तो पळयता. म्हळ्यार एका जिन्साची नाजूक बुदवणकाय आसा, पूण ती अन्यायाची. ताका न्याय नाका, नीत नाका आनी आपणा वयर कोणी येतीत जाल्यार तो कितें करता, ते दयेचो दुरुपयोग करता आनी आपणाच्या पक्षान न्याय निर्णय जावच्या खातीर हा सामको गुत्त आसा. कितें करतात, पयशे दिवन न्याय घेवंक जाता, पूण देवा मुखार आमी सुकोवन घेवंक जायना. दयेचो दुरुपयोग करतले मनीस आसात. देर आर पीपल मिसयूज द मर्सी ऑफ गॉड. खंतीन भागोवन चलतलो मनीस आसता, पूण ताचे भितर घात शिवाय दुसरें कांय ना. खंतीन भागोवन चलतलो मनीस आसता आनी ताचे भितर कितें आसा, घात शिवाय दुसरो कांय ना. कित्याक ताणें जावं पुरो थोडे कंत एक तांकां मास्क म्हणटात ह्या मुखावाडा, एक मुखार ताजो चेहरो दाखयनासतना आश्च्या बरी करता. खंतीन भागोवन चलतलो मनीस आसता, पूण ताचे भितर घात शिवाय दुसरें कांय ना. तो आपलें तोंड लिपयता आनी आपणाक कांयच आयकना म्हणल्या भाशेन नाटन करता, पूण ताका कोणूच पळयना तेन्ना तो तुजे तावन फायदो उठयता. थोडे आसात बारीक भितर रितीन भितर रिगतात. भितर रिगल्या उपरांत ते फायदो उठयतात. मुखार मात्र कितें करतात, कंत बेजाराई बारी बऱ्यान आसा म्हूण दाखयतात, पूण फाटल्यान घात करतात. ताच्या विशयान आमकां सांगता, खंतीन भागोवन चलतलो मनीस आसता, पूण ताचे भितर घात शिवाय दुसरें कांय ना. तो आपलें तोंड लिपयता आनी आपणाक कांयच आयकना म्हणल्या भाशेन नटन करता, पूण ताका कोणूच पळयना तेन्ना तो तुजे तोंड फायदो उठयता. ताका बोल्ड नासलेले वरवीं पातळ करूंक ताच्यान जायनासल्यारय ताका अवकाश मेळ्ळो म्हणटच तो वायट करता. म्हळ्यार बोल्ड ना, पूण अवकाश मेळ्ळो म्हणटच वायट करता. एका मनशाचो चेहरो पळोवन तो कसलो मनीस म्हूण सांगीत, एका मनशाचें मुखामळ पळोवन सांगीत खंय, एक मनीस बुदवण म्हूण ताचें तोंड पळोवन सांगीत, एका मनशाची मुस्तायकी, ताचो आसो आनी ताची साद तो कसलो मनीस म्हूण परगडतात. एका मनशाची मुस्तायकी, म्हळ्यार आज मानसुगीची मुस्तायकी भारी गरजेची. एका मनशाची मुस्तायकी, ताचो आसो आनी ताची साल तो कसलो मनीस म्हूण परगडतात. आज आमची साल जावं पुरो आमचे आर्टिफिशियल न्ही, आमी कितें करता आमच्या काळजांत तावन आमी करूंक जाय. म्हाका भाव भयणीनो, आयच्या ह्या पयल्या आवस्वरांत आमी आयकलें देवाचे गोडवीक मनशाचे किरकोळपण, दान धर्म करपाची रीत, थंय शाणेपण आनी दूरदृश्टी, तशेंच आत्मसंयम. आनी आत्मसंयम तावन आमी मुखार व्हरून गेले. आज आमी आयकलें, कित्याक आमी आमचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोवन बांदून हाडूंक आसा, आमच्या कुशे प्रमाणे न्ही. त्या खातीर ही शिकोवण आमकां सिराक दिते आसा आनी हांव तुमच्या लागीं हर एका सुनोराच्या दिसा वांटून घेते आसा. कारण इतलेंच, ह्या सुवातेद्वारे आमकां बरेंपण मेळटा, आमकां एक जाणवाय मेळटा, आमकां खऱ्या वाटेन स्वताच्या उसवाडान चलोवंक, साल्वासावाक आमकांच तयार करूंक प्रेरण लागता. तितलें मात्र न्ही, पाश्चात्ताप पावोन आमकांच नितळ करून पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरण दिता. त्या खातीरच आमी आयकलें कशें आमचें जिवीत आमी रिणाच्या पयशांनी घमात मारचें न्ही, मस्तेन जियोवचें न्ही, ह्या दाखांसोरो स्त्रिया फाटल्यान धांवचें न्ही, भगार हें सक्कड आमकां वायट वाटे व्हरतले, आमकां कुसड्याक लोटतले, किडे आमकां मेळटले आनी असलें सक्कड तो मनीस आपणाच्या नासाक करता. ताजे उपरांत आमचें उलोवणें गरजेचें, कित्याक आज उलोवचें आसाभार आमी पळयता ह्या माज्येंनी, ह्या राजकीय फुडाऱ्यांनी उलोवणें आनी मागीर तें सारकें आसतात, पूण त्या उलोवण्याद्वारे दुसऱ्याची मोनां पाड, काळजां पाड, थानीदेक दिवंक आसा ताच्या उलोवण्याकार. एकल्यान बायबल आमकां सांगता, वय जाल्यार वय म्हूण, न्ही जाल्यार न्ही म्हूण, कितेंय फटी मारनाका. हांगा सांगता आमकां उलोवण्यान सत्राय कर. कित्याक
वायटांसून तो भोगी नाका, तुवें आयकल्लें दुसऱ्यांक सांगिनाका आनी कांयच लुकसाण तुका जावचें ना. जावं इश्टांक जावं तुज्या दुस्मानाक मौन पोवन सांबाळचें गरजेचें. आमच्या जिवितांत मौनपणाक कसलो जागो आमी दिला. कित्याक आमी आयकता सबार थोडे आमचे कडेन शेअर करतात, ते हांवें बसून भायर सांगचें न्ही. जावं पुरो हांव ह्या जाग जावन कावन्सिलिंगान म्हजे कडेन सांगतात. कुमसारान सांगलें आमी सांगूंक वचूना, कित्याक तें एक सिक्रेट या एक रहस्य आनी तें आमी ताका आमी म्हणटा कन्फेशनल सील ते सांगूंक न्हूसो, सांगूंक ना. सांगल्यार ते म्हज्या ह्या जागी जिविताक मोल ना देवा मुखार हांव चुकीदार जाता. इवन कावन्सिलिंगांत तांचें नांव, तांचो जागो, तांचे सबार फावटी थोडी एग्जाम्पल आमी दिता. हांव जावयेत एग्जाम्पल दिता हांव, कित्याक ताच्या द्वारे एक तसो बाबा पूण तें नांव, ताजो गांव, ताजो जागो ते आमी तें लिपोवन दवरल्यार भारी बरें. कित्याक तांकांय थोडे फावटी जावं पुरो आतांच्या मातशे द्वारे सगळ्यांक पावता. हांगा आमी सांगचो उद्देश कितें न्ही म्हळ्यार तांकां तें बरें तांच्या जिवितांत भावार्थ सोडून दी, मागणें जिवीत घट जावं दी, या ताका पाश्चाताप प्रेरण जावं दी. म्हणून दुसऱ्यांची विकनेस न्ही, दुसऱ्यांक कशें जिजून टच केलें आपुडलें. त्या खातीर सबार फावटी थोडे विशय आमी मौन सांबाळूंक आसा, ते आमकां मात कळोवंक आसात. कित्याक तुवें सांगलेलें आयकता तो तुजेर विश्वास हाडटलो. तूं एक वेळ मौन सांबाळी नाय, तूं हातूंत सेंजतायले विश्वास हाडटलो. ताजे उपरांत आमी पळयलें मूर्ख विशयांत. आमी मूर्ख जावचें न्ही. मूर्खतेय जाणवाई पळय, मूर्ख कितें सांगता, हें पुरो बेश्टें, ह्या फ्रँकलिनाक काम ना, हें सक्कड आमकां गरज ना. मूर्ख जाता तास ह्या संवसाराच्या फाटल्यान धांवचें आनी आपणाच्या चिंतपा फाटल्यान धांवचें. मूर्ख ते मूर्ख कितें जातात, ते नाश जातले आनी तांचें जिवीतच एक कश्टाचें जातलें. आमी मूर्ख जावचें न्ही. तशेंच तुवें आयकलां तें सगळ्या पातये नाका. सबार सांगत्यो तुमी आयकता त्या संवसारांत, पुरो पातयेवन बसो नाका. आनी सबार जाण आमच्या कडेन उलयतना स्वता म्हणल्या बरीच उलयतात. तजवीज करचे डिसर्नमेंटाक आमकां स्पिरीट आत्मो जाय, तो पवित्र आत्मो मजत करता. त्या खातीर जर तर तुजो पेलो, तुजो इश्ट, तुजो सेसामारी कोणी कितें करी जाल्यार पयलें संवाद कर. उलयतना सांगूंक ना जावं पुरो, आनी एकल्यान तुमकां येवन ताच्या मदें उसो घालून पळयला जावं पुरो. थोड्या फावटी मनीस उलयतना सुकोन पडटा. त्या खातीर तुमी सांगूंक नजो, तुमी अशें म्हणचें की तुवें जाता सुकोन पडटा. मनीस हांवूय पडटा, तुमी पडटा, जावं बरो तुमच्या कुटुंबाचीं पडटात, तुज्या मोगाची व्यक्ती पडटा सुकोन, इस्कॉलान कॉलेजी कामकाच्या जाग्यार पडटात, उलोवण्यांत सुकोन पडटात. पूण जाय म्हूण तशें करिना, आपल्या जिबेन पातळ करिनातलो मनीस कोणूय ना. त्या खातीर सगळ्यांची जीब, सगळ्यांक एक नमणेचो ह्या मनुश्य स्वभाव ह्या संवसारांत आसा. तो थोडो फावटी आमचेर दबाव घालूंक पुरो, प्रभाव घालूंक पुरो, पूण कांगाल जाय जाय म्हूण ना. त्या खातीर तुवें तुजें जिवीत सांबाळूंक आसा, देवाच्या मेटांनी सोमकोवंक आसा आनी देवाच्या कृपेन बरोवन जियोंक आसा. तशेंच आमी पळयता खरी आनी फटकिरी जाणवाय आमी आयकले. हांगा संवसारांत आज पळयता खरी जाणवाय खंयची, खरी जाणवाय देवाचें उतर, मागणें जिवीत, पवित्रपण, खरी जाणवाय उपादेस, साक्रामेंत, खरी जाणवाय. फटकिरी जाणवाय खंयची आमकां कळीत आसा. हें सक्कड कितेंच मनीस कितें करता आमी आयकलें, भोव हुशार आसून समोर तिचो कायदो मोडटेल्या मनशा प्रास, वीक घालचें, उसो घालचें, इगर्ज मात डिवायड करची, कुटुंबां पडची, असलें सक्कड करता. उणी समजुणी आसून देवा भिवन चलतलो मनीस बागी. त्या खातीर असलें आमी करूंक नसो. तशेंच एका मनशाची मुस्तायकी, ताचो आसो आनी ताची साल तो कसलो म्हूण परगडटा. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां दिली शिकोवण उलोवण्यांत सत्राई, आमचें उलोवणें गरजेचें. जकोबाचें पत्र 3रो वसवर सांगता, ह्या जिबेंत आमी देवाक अर्गां दिता, ह्या जिबेन गाळी सवे दिता, तरी जीब आमी सांबाळूंक आसा. तर आज आमचें उलोवणें देवाच्या आशिर्वादान बरोवन दी, जाणवायेन बरोवन दी, देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरोवन दी. आमचें उलोवणें, आमचें संवाद माया मोगाचें जावं दी. आमच्या उलोवण्यांत आसली दारुणाय पयस वचूं दी. सगळींची आशिर्वादां देवान दिवन दिता. सर्वेस्वर बाबा, तुका अर्गां वगडापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुवें आमकां शिकयली शिकोवण आशिर्वाद बेसांव पेकोण आवड दी. ह्या शिकोवणे द्वारे आमकां पेकोण लागून दी, आमची कूड मोत आत्मो अभिशेक जावं दी. ह्या शिकोवणे द्वारे नवे आशिर्वादां, नवी बेसांवां आमकां लाभूं दी. ह्या शिकोवणे द्वारे तुजे सर्गीचे आशिर्वाद बेसांव आमचें तें वाडोवन दी. ह्या शिकोवणे द्वारे आमी चड आनी चड तुजो मोग करूंक आनी तुका आमी वंदवत जीव तुज्या जाणवायेन बरो करपा दी. आज संवसारांत विविध नमणेची शिकोवण आसा. कितलोसो लोक भोव हुशार आसून तुका नेगार कर जियेते आसा. ह्या कातोलीक सभे भितर आसून कातोलीक सभेकच ते द्रोह करते आसात, मोस करते आसात.
सर्वेस्परा तूं तांचे दया दाखय, तांकां परिवर्तन करूं सकताय. तुज्या जेजूची सुवार्ता तांच्या मतींत रुता जावच्या बरी आनी सर मतींत असलें नकारात्मक नेगेटिव्हिजम सकट पयस कर. तुज्या पविसो मोग करूंक, तुज्या उतरांचो मोग करूंक, साक्रामेंताचो मोग करूंक तूं तांकां शिकय. हाचे दोरी तांचे भितर आयिल्ल्यो पिडा, शिडा, अंकर, बंदपस, बंदोडे सकट काडून उडय. कोण वाट चुकल्यान ती खऱ्या वाटे फाटी येवन दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान टच देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord, bless them Lord, deliver them Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आशिर्वाद दिता. तुमची सर अंकर, बंदपस, बंदोडे तो सुटका जोडून एक बरें खरें जिवीत, विधेयपणाचें जिवीत, कालतेपणाचें जिवीत जिवोवचें करपा तुमकां लाबोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर पदवेदार देव, बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्याक आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दियसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसांवा खातीर मागा आनी जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी मुखार करा. देवाचें बेसांव. दिव्यवाणी